सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक A36. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. Bapa amso tu mokotai, amche mode Jesugdatai, vomo golgundin vastako, aple civitu capitu, tuce kutum ektai sata, bavat viswas mogut sata, tuce kutum ektai sata, bavat viswas mogut sata. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बाबाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवी असो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचो दोबाचीक परब समोरमता. जेजू ह्या संवसारान आमची सोडवण करूंक आयलो आनी खुर्सार मरोन ताणें आमची सोडवण केली. आपल्या ह्या सोडवणेचें कार्य संपूर्णायक पावूंक जेजू पोरजोलान स्वर्गार आपल्या सासणाच्या शिंवासनार परत प्रवेश करता. जेजूचो स्वर्गार प्रवेश आमकां सगल्यांक एक बरवंसो दिता. आमच्या बऱ्या आनी क्रिस्ती गोवायकेच्या जिविता वरवीं आमी एक दीस स्वर्गात सोडून वेतेल्या आनी सासणाच्या सासणाक बापा सुरशी कुशालकाय भोगतल्या. हे आमच्या भावार्थाचे सोत आयच्या दिसाक आमकां उक्ते जाता. आयच्या ह्या दोबाचीक मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना आमकां आमच्या देखीवोन जिविताचे चाली वरवीं सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक आयती कोर म्हूण बापाची कृपा आनी बोल मागुया. आणि हाची दोबाचीक परब आमी समोरमता आसतना आमच्या जिवितांतल्यान जायते फावटी आमी देवाची खुशी जिवंक आनी ती फावती बरी वेव्हारांत घालूंक आमी चुकल्या. तर ह्या वेळार खालती खायन तेच देवाचे बोगसोने आमी मागुया. आनी सगळे आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां पाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनाची दोन तोंडांनी सोडून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासत तागेवर सदांच वार मारी सगळ्या दुरितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या दरवळी पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बाबाचे क्लेस पुता, सुम्या देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराची पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय. आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. त्याचा वाढदिवस समोरमता जेसिका डिसोजा तांचे पासत भेटेन आमी मागता. देवा आमच्या मोहिमेबंद बापा,
तुजो पूत जेसू आयच्या दिसा स्वर्गात चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सैमूच ताणी उबारून व्हेली. ताची महिमा आमच्याच मोहिमेचो बरवांसो, कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा पासत संतोष बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या संतोषांत आनी बरवाशांत आमकां सदांच यश कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळी पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेत आनी रात चलिता देवा ससनाच्या ससनाक. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. मोगाल थिओफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना थावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो. त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें विचून काडलोल्या धर्मदुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कश्टां मरना उपरांत आपूण जिवार आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांची सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोडसोरांत जावं पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फरमायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवावान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलेले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काल आनी घडयो जाणो जावं तुमकां पडलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगळ्या जुदेवांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पलयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोल्या मुखार व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चोडून वेता आसतना ते आपले दोले स्वर्गाक लावूनच आसले. अवचीत दोवी आंगोस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. ताणें म्हणलें, गालिल्याच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमची मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें, तुमचो जबाब जावं दी. संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सगळीं म्हणुया, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस पोरजांनो, तालयो पेटात. संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव व्हडल्या सर्वेस्पराच्या मनशांनी बें दवरचें. सगळे पृथ्वीचो व्हडलो राजा तो. जबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुराच्या गणगणान सर्वेस्पर चोडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजयतात गाजोयात. जबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार.
हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, मनशांनी केल्लें पवित्र स्थान खऱ्या पवित्र स्थानाचें फकत एक चित्र. असल्या पवित्र स्थानांत जेजू भितर सरूंक ना. तो खरें म्हणल्यार सर्गीच्या पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी असो तो आमचे खातीर देवा मुखार उबो जालो. जशें महायाज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपले नोय तें रगत घेवन पवित्र स्थानांत भितर सरता, तशें क्रिस्ताक आपली भेटवणी बोगोर बोगोर करची गरज ना. ना तर संवसार रचला ते मेरेन ताणें जायते पावटी सोंसचें पडटलें आसलें. पूण आतां ह्या निमाण्या काळार एकेच पावटी आपणाचो योद्न करून पातोक काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. जशें मनीस एक पावट मरतात आनी त्या उपरांत तांकां जोडटी आसा, तशें सोमेस्ताचीं पातकां आपणाचेर घेवन काडून उडोवंक क्रिस्तान एकेच पावटी आपणाचो योद्न केलो. आनी दुसरे पावटी पातकाक लागून न्हय, पूण ताची वाट पळोवन आसात तांकां तारोणाचें इनाम दिवंक तो दिश्टी पडटलो. जेजूच्या रोगता वरवीं पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां सोत्य आसा. ताणें आमकां पड्ड्यांतल्यान म्हणजे आपल्या कुडींतल्यान नवी आनी जिवी वाट उगडल्या. आनी त्या भायर देवाच्या घराचो कारबार चलोवंक आतां आमकां एक श्रेश्ठ याज्ञीक आसा. तर साद्या काळजान आनी तीर भावार्थान गुन्यांवकार अंतस्कोनांतलीं शुद्ध जावंक आनी नितोल उदकान कूड धुवन आमी देवा सरशीं वचुया. आमी उच्चारतांव तो बरवसो तीरपणी सांबाळुया, कित्याक देव आपले बासावणेक विस्वाशी रावतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora, sui sui. Sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora, sui sui. वचात, सगल्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमचे सांगाती आसां. Sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora, sui sui. Sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora, sui sui. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुजाल्यातावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणी सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. म्हज्या बापान बसायलां तें हांव तुमकां धाडटलों. म्हणटच स्वर्गावेले सोगतेन तुमी बरोसोर ह्या शारांत रावात. मागीर तो तांकां भायर बेतन्या पर्यंत घेवन गेलो आनी हात उखलून ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी घडलें तें हें. तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना तांचे सोशिलो कोट सरून चडत चडत तो स्वर्गार वचूंक लागलो
आनी ताका नमस्कार करून ते व्हडे खोशयेन जेरुसाल्याक परत गेले आनी थांबून आसतना देव मंदिरांत देवाची तुस्त करीत आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जियाकोबी पुस्सिनी ओ एक इटालियांत एक महान संगीतकार, एक महान कंपोजर जावन गेलो. आनी बाबणीनो ताणें जायते के भाशेन संगीत बरयलें आनी जे म्हणुया आमच्यांनी खूब अर्थाबरीत आनी रंगीत जाल्यात. आनी तातूंतले तुरंदत ओपेरा ताणें बरयलें. पूण बाबणेनो जेन्ना ओपेरा खंय तो बरयतालो 1922 ह्या वर्साक ओपेरा बरयता तेन्ना तो खंय पिडेंत पडलो आनी ताची पिडा दिसा दीस उदीक आनी उदीक गंभीर जावंक लागली. कॅन्सरस आनी भशेन हे पिडेंत कश्टतना तो खंय थालो हांव इगडेत थालो. आनी बाबणेनो दोतोरान खंय ताका सांगलेलें तर विसव घे, म्हाजो विसव घेतल्यार तुका तुज्यो घडयो लायफ घडी मातशें आनी वाडटली. पूण विसव घेनासतना तो खंय ओपेरा बरयत रावतालो. आनी ताचे जे स्टुडंट्स आसले ताणें खंय ताका सांगलें, पळय गुरुजी, तुजो ओपेरा जो तूं बरयताय, हें संगीत म्युजीक जें बरयताय तें तुवें रियास्ट्री घालूंक जाय. हे पासून थोडोसो घेवन बरे भाशेन संगीत बरय. आनी तेन्ना हे गुरुजीन खंय ताका सांगलें, if I am unable to finish, you should complete. म्हज्यान जर हें संगीत बरोवन काबार करूंक जालें ना जाल्यार तुमच्यांनी तुमी तें शेवटाक पावूंक जाय. आनी बाबा भयणानो, अशेंच पिडेंत आसतना 1924 ह्या वर्साक खंय तो सोंपता. ताचो हो जो ओपेरा तुरंदत ओपेरा जो बरयतालो तो अर्दकुटस ताचो बरोवन सोंपता. बाबा भयणानो, तेन्ना ताचे सगळे जे शिकपी आसले, ताचे स्टुडंट्स आसले, ते खंय सगळे एकठांय जातात आनी हाचेर बारीकसाणेन एके भाशेन शिकप करतात. जे तांचे गुरुजीन जें बरयलां ते संगीताचेर बारीकसाणेन शिक्षण करून ते फुडें व्हरूंक ते खंय प्रयत्न करतात. आनी बाबा भयणानो, फ्रँको आल्फानो आनी हे भाशेन खंय तो फुडें गेलो सोलो ओपेरा ताणें खंय सोंपयलो. आनी जेन्ना दीस येता मिलान शारांत व्हड हातूंत ऑडिटोरियम ताचे हे ओपेरा प्रेजेंट करचो आसलो. आनी तातूंत आर्तुरो तोस्कानी ओ एके भाशेन ओ कंडक्ट करतालो ओपेरा. आनी जेन्ना खंय हो ओपेरा सुरू जालो, हे म्युजीक सगळें चालू जालें, खूब बरें चलतालें. चलताच मोदें कोतूच खंय तो थांबयता. आपल्या हातान जो बेट नासलो तो म्युजिका संगीत तांकां दाखयतालो, तो खंय खाला दवरता, परतता ऑडियन्सांक सगळ्या लोकांक तोंड करून म्हणटा, हे घडयेंतल्यान हो आख्खोच ओपेरा आमच्या गुरुजीन बरयल्लो. आनी बाबा भयणानो, सगळो खंय आख्खोच ऑडिटोरियम एके भाशेन थंड घेवन जाता. आनी आर्तुरो तोस्कानी
तो खंय दोळ्यांनी दुखाक उडयता आनीक ह्या घडीर हे सांगून संपले उपरांत तो म्हणटा हे फुडलें आसा ते आमी ताच्या शिकप्यांनी आमी खरें घातला आनी म्हणून परत खंय परतता बेटन आपल्या हातान घेता आनी हे जी ओपेरा जी फुडें आसली ती तो शेवटाक फुड्यान खबर करता बाबा न्हू सांगतात इट वॉज फिनिश्ड विथ अ थंडरस अप्लॉज तुवें आख्खोच खंय ऑडिटोरियम एके भाशेन थाळयांच्या घुणघुणान थाळी आसलो इतलो बरो आनीक मोजाचो ओ भाशेन ताचो ओपेरा जाल्लो आनी ह्या ताच्या शिकप्यांनी जे गुरुजी कडसून घेतलां तें सगळें घालून तातूंत एक भाशेन वचून तो बऱ्या शेवटाक पावूंक ते वावुरले बाबा न्हू आयज असलेंच कितें आमी हे परबेंतल्यान घेता आयज जेजूच्या स्वर्गावर्तनाची परब आमी समारंभता जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब आमी समारंभता बाबा न्हू जेजूचो स्वर्ग प्रवेश कितें आमकां बेगोता काय आयच्या दिवसांत आमी आयकलां ते तरेन हे भाशेन जेजू हे वाचन दिता दुसरे वाचप आमकां एके भाशेन सांगता ह्या दिसांक जे हे भाशेन दिवचून दिला ताका म्हणटा हे तुमकांय हे देणें फावो जावचें आसा हें आस्वासन एके भाशेन तो दिता आनीक आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू एके भाशेन सांग म्हणटा तुमी रावात हे स्वर्गा वयलें देणें तुमकां मेळसर हे पवित्र आत्म्यान जो देणें ताणें बासायलें तें देणें घेवन सगळ्या राष्ट्रांक एक भाशेन वचून ही बरी खबर परगटूंक तो तांकां धाडटा बाबा न्हू आमच्या कितें काय ही स्वर्गावर्तनाचे जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब कितें आमकां उदगास करता काय आमी आमच्या ल्हान मुळावे दोतोरींक भितर सरुया पयलींच सुरवातेर आमी तेन्ना शिकता तेन्ना एके भाशेन म्हणटले देवान आमकां कित्याक रोचल्यात काय आनी ह्या प्रश्नाचो जबाब दितना हो प्रश्नाचो जबाब आमकां एके भाशेन घडये सगल्यांक आसतलो आमी म्हणटा देवान आमकां रोचल्यात ताची उळो घेवंक ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनीक आमी मेदेपणान वो संवसार सुद्दां सरकाराच्यान ताच्या सांगाता सासणाचें सूख आमी भोगूंक बाबा न्हू हेंच की शेवट एके भाशेन आमच्या जिविताच्या भागांत पयलीं सदी ह्या उंचल्या शेवटाचेर आमचे दोळे दवरून आमच्या जिविताचें पयण आमी चलोवंक म्हणजे जे जेजून वाट एके भाशेन आमकां दिल्ल्या ह्या सरकार राज्यान आमकां आमी वांटेली जावची आसात ओ बरोमातसो काळजान बाळगून आमी जिविताचें पळय चलोवंक आनी बाबा न्हू हें चलतना कितें आमी करची गरज काय जेजूचें जे मिसांव आसा जेजून जें संवसारान जें केलां तें कार्य आमी आमच्या जिवितांतल्यान आमी शाती पावूं बाबा न्हू हेंच की आमकां करूंक आपयता हे उतराची परगटणी न्हय फकत आमच्या उतरांतल्यान पूण ही परगटणी आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान आमी करूंक जेजू आमकां हे मिसांव फाव करता आनी बाबा न्हू हे मिसांव आमी चालू दवरची गरज पयली जातीर आमी मोगाच्या वागणुकेंतल्यान आमी हे भाशेन देवाचो मोग कसो दाखयतलो काय बगून जो आमकां सांगता आमच्या दिसत्या मनशाक आमी एके भाशेन मोग दाखोवन करूंक जाय जेन्ना दिसत्या मनशाचो आमी मोग करता तेन्ना ह्या ना दिसत्या देवाचो मोग आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोवन करता तो दर दिसाक आमच्या जिवितान एके भाशेन दुसऱ्यांक बरेपण हाडूंक दुसऱ्यांक चुकलेल्यांक भोगसणे फाव करूंक जिविताचे वागणुकेंतल्यान जेजूची तत्वां मुल्य आमच्या जिवितान दर घडीतान आमी जिवंक आमी वावची गरज आनी बाबा न्हू हे वरवीं मोगा सेवेच्या जिवितांतल्यान आमी ह्या जेजूच्या बरोबराक आमी गवाय दिता आनी बाबा न्हू जेन्ना हे जिवीत असलें जिवीत आमी जियेता असली वागणूक आमच्या जिवितांतल्यान आमी सुपरनायन जे वावुरता तेन्ना हें बसयलेलें सूख आमी जोडून घातलें तर आयज ही परब आमी समारंभताना
आमच्या जिवितान दर एका गुडितान दर एका पावलान जे जेजून केलां ते आमच्या जिवितांतल्यान आमी करूंक वावुरया. दर घडींतल्यान मोगाचे गोवाय आमी जावया. हेंच करूंक आमकां कितें करपा लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो भावात सगळीं आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उच्चारुया. सदमंथा देवाक सद पदवीदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या बसणाराक जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पिताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांभोवलो अंकवार बळीथान चलमलो पांच पिलादा काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताका निखिपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसाक ताणें जिवन जालो सगळ्याक चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उस्याक बसला पितान शिव्या गेल्याची मनसुबी करून येतलो सदमानता पवित्र आत्म्याक कादरीक पवित्र सुबीक भक्तांचो उद्धार पातक्याची बक्षुरी कुडीचें जीवन पूर्ण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी बाबाता निवेडार आमचे जोणेकल्याची गोज तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या पासत मागुया. तांणी आपले पोरजेक देवाच्या उतराच्या मार्गान चलो आनी आपल्या मुन्यारपणान जेजूचे जिवे गोवाय जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमचो देश आनी गोंय राज चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशान राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच हालींच आमच्या गोंय राज्यान घडून आयलोल्या सरकारान पोरजेच्या बरेपणा खातीर येवजण्यो काडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या समुदायान तशेंच फिरगोजेन आमचे मोदें मोगाचे एकवटाचे आनी भावार्थाचे संबोन स्वताचे आनी निजाचे जावं आमी समोरमतांव तो भावार्थ पेल्याच्या दया काकुतींच्यो बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आमी आपलेपण सोडून दुसऱ्यांची गरज वळखून घेवन हेरांचे गरजेक आनी आदाराक आमी पयलीं पावोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधर बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C43 वेदीचेर उंड्या सोवे. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखांनी तूं सोडून
म्हजे भयणी बाबूने आमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी आमचे आनी आखे पवित्राच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीवंता बापा तुझ्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश समोर म्हूण ओवाकाण्याचो योद्न आमी तुका समर्पीत हांव. ह्या योजनांत तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेवंत जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी स्वर्गीच्या मोहिमेवंत जिविताचेर आमचे काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका देन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या सोणेकऱ्याच्या फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कोच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरच पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी शेवण जातच तांणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षुनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कुळात. Baba tasagut porgotuya. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडीन उदगास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पीत हा. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडेन रगत चवथऱ्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरझोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय सरल्या सगल्या ह्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोती बागेन जुजे बाज बागेन फ्रांसीस शाबेळ पदवास बागेन धांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मान बऱ्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापाक सरबंदोर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सदवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां दायनीक पडोवंक दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखागर आमच्या सरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरभाशेन अंतरेकता तर आमकां तुशेदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुबेज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणय तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवत चलयताय ससनाच्या ससनांक सुबेची शांती सदांकाळ तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शिरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक वेताना आमी गायन करुया गायनाचो अंक D10 एका चुंड्यान. एकाच उंड्यान आमकां वाटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या. जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मोसोक आमी सादे. एकाच उंड्यान आमकां वाटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या.
चिकूड आमी सोगली जेजू मस्तक आमी सांदे एकूच पियोन सोगल्याक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोत एका जिवान आमकां बोता प्रिती मोगान काळजा जोता एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगो एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगो एकूच पियोन सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोत एका जिवान आमकां बोता प्रिती मोगान काळजा जोता एकूच बावाट आमच्या मोनान एकूच विश्वास आमच्या काळजान एकूच आशा आमचे जिणे कशें सासोन पावत भोगली एकूच बावाट आमच्या मोनान एकूच विश्वास आमच्या काळजान एकूच आशा आमचे जिणे कशें सासोन पावत भोगली एकूच पियोन सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोत एका जिवान आमकां बोता प्रिती मोगान काळजा जोता एकाच घरान आमकां बिरान बापाचें गोप आमचें तिकान जेजू वांगडा आमी सोगली बापा बेगीन निते खाली एकाच घरांत आमकां बिराड बापाचें गोप आमचें तिकान आमी सोगली बापा बेगीन निते खाली एकूच पियोन सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोत एका जिवान आमकां बोता प्रिती मोगान काळजा जोता
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या मुखार बाबा, तुझ्या पुताक जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुजे मोहिमेक पावयलाय. आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे उंद्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज मिसाची मांडावर केल्या सांताक्रूज समुदाय तांकां आमचे केरीत दिनवास. येता ते सोनवाराक मीस करूंक सांत लॉरेन्स समुदाय आनी आयताराक माय दे देव समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 18,870 रुपया. सोमारा दीस 30 तारखेर सकाळी मिस तेरेसा de Silva हाच्या पयल्या वर्साचो उदगास. ब्रेस्तारा दीस क्लाउदिना लोबो हेचे पयल्या वर्साचो उदगास. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सोदता ताची दुसरी आटी नेमणीचेर जोसेफ de Souza, Anquerwood Philip Pascual de Souza आणि जुलिया मारिया de Souza गांवांत चोपडे आनी मंजुला वाघमारे आंकवादू सुमंत वाघमारे आनी सुशिला वाघमारे गांवांत पुणे. हांचे मदें कसली आडकोड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. संदेशकारांक जमात आसतली आयज सकाळीं 10 वाजता सगल्यांनी येवचें. कुमिनेवाचे फोटो आनी सर्टिफिकेट्स आमी सांगलोले थंय व्हेल्यात आजून उरल्यात. कोणी व्हरूंक नात तांणी येवन ऑफिसांत ऑफिस टायमार येवन तुमी ते वचचे. बाबयणानो इगोर्जेच्या ज्या लागशिल्ल्या भाटांत हांगासर बसून येवची आसा म्हूण तुमचो आदार आमी मागलोलो. तुमच्यो सायन दिवन आमचे क्रिस्ती पोरजेचो निशोध आमी कलेक्टर आनी पंचायतीक पाठयला. तुमच्या सहकारा पासून आमी तुमकां दिन वाचता. वासपूस केल्या उपरांत इल्लोसो सुवाळ घालता. हो प्लॉट भाटकारान पंचायतीक गिफ्ट डीड केला आनी तुवें मुत्सून बांदची अशें तांचें मन. हायकोर्टान तेंबा हो एक जागो आनी हो दुसरो जागो म्हूण जाहीर केला. हो मुद्दो आमी सायबीण मायक फुडें घालून देवाच्या हातान घालुया. जें कितें बरें आसा बरें येवचें आसा बरी वाट हातूंतल्यान उक्ती करूंक आनीक सगळें शांती समाधानान वेवस्थीतपणी जाग्यार पडूंक देवाचो आदार आमी मागुया. तुमच्या मागण्यान ते संत भाशेन केरीतपणी हे पासत तुमी मागचे. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. जेजू देवाचो एकलोच पूत आयज स्वर्गांत सोडून गेलो आनी तुमकां स्वर्गीचें दार उक्तें केलें. तुरायच्या दोवाचीक दिसा जेजूचो आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो तसोच जोडटी करूंक दिश्टी पडटलो तेन्ना ताका मानता तसली जावं
तुमी ताका मेळूंक आमेन. जेजू बापाच्या उज्याक वैभवान बसला म्हूण तुमी सोत मानतात. आपले बसवणे परमणे संवसार सोरोपर्यान तुमच्या सांगाता तो आसा म्हूण तुमकां संतोश भोगू. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवू आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शेवटाक आमी गायन करुया गायनाचो अंक F20 संवसार सोंपो पर्यंत. संवसार सोंपो पर्यंत तुमचे संगती हांव आसां.